दर वर्षाप्रमाण ओनूय धार्मिक विधी सयत ब्रह्मकर्मरेच्या फामाद श्री ब्रह्मदेव देवस्थानात ब्रह्म उत्सवाक सुरवात जाल्या। फुडले 3 दीस म्हळ्यार 7, 8 आनी 9 तारखेर देवळात वेगवेगळ्यो धार्मिक तशेंच हेर सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। तेन्ना सगळ्यांनी व्हडा संख्येन हजर रावन देवाचें दर्शन घेवचें अशें आवाहन श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाचे पुजारी आनी देवस्थान समितीच्या अध्यक्षान केलां। ब्रह्मोत्सव आजपासून देवाचा उत्सव ब्रह्मोत्सव आज सुरू झालेला आहे। सकाळी रुद्रानुष्ठान झालं, महारुद्र, त्याच्यानंतर आता भाविकांचे दर्शनासाठी रस्त्याच्या रांगा दिसत आहे। संध्याकाळी वेगवेगळे कार्यक्रम होणार आहे, त्याचप्रमाणे नाटक होणार आहे। आजचं नाटक आहे आज मराठी आहे, नाटकाही कार्यक्रम आहेत आणि खास परवा मुलांचं गॅदरिंग कार्यक्रम आहे। सकाळी धार्मिक कार्यक्रम, संध्याकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम आज पहिला दिवस त्यामुळे भाविकांची गर्दी दिसत आहे। महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकूण भारतातच ब्रह्मदेवाची ठराविकच मंदिर आहे, 2च मंदिर मोठी आहे आणि त्यातून एक मंदिराचा अर्थ आहे ब्रह्माकर्मे। ब्रह्मदेवाच्या दर्शनाचे वेगवेगळे येत असतात। सो आज तुमकां खबर आसतली की आज आमचो ब्रह्मोत्सव हो वार्षिक ब्रह्मोत्सव आमचो 3 दीस आसता डिसेंबरान। सो आज 7, 8, 9 असो हो आमचो वार्षिक ब्रह्मोत्सव चलतलो। सकाळच्यान आयज आमचो महारुद्र कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आतां आमच्या देडा पासून महाप्रसादूय जाल्लो आसा आनी तो आतां सोंपत येयल्लो आसा आनी हो कार्यक्रम आतां आमचो आनी फुडें 3 दीस चलतलो। ह्या 3 दिसांनी आनी विविध प्रकारची आमची भजनां आसा, त्या भायर मागीर नाटकां आसा आनी आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांचे 3रे दीस स्नेह संमेलन आसा। अशा प्रकारे हो 3 दीस चलतलो। सो हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता की सगळ्या लोकांनी येवचें आनी आमच्या ब्रह्मदेवाचो आशिर्वाद घेवचे। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।